ट्रक अडवपी लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच लेगीत आशिल्ली। 2 वरां परस चड वेळ खनिज येरादारी आडयिल्ल्यान दोनूय वटेन ट्रकांच्यो लायनी लागिल्ल्यो। दिवचलचे वेदांता मायनिंगे वयल्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी चालू आसा, मात SOP पाळी नासतना मिनाची येरादारी चलता अशी लोकांची कागाळ आसा। येरादारी करतना मिन रस्त्याचेर पडटा, देखून सारमानस रस्त्याचेर धूळ पातळटा, ताका लागून त्रास सोंसचे पडटा। दुसरे वटेन सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर एकूच सुरक्षा रक्षक दवरिल्ल्यान ह्या जंक्शनाच्या अपघाताचो धोको वाडला अशी पिळगांवच्या लोकांची कागाळ आसा। 20 दिसां पयलीं मिनाचे येरादारी विशीं नाराज आशिल्ले पिळगांवचे लोक रस्त्याचेर देंविल्ले। मीन खाली करून येताना रातच्या 7:45 वरांचेर सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर लोकांनी कांय ट्रक आडयले। सुमार अर्दवर हे आंदोलन चल्ले। नेम पाळून मिनाची येरादारी केली ना जाल्यार परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी लोकांनी त्या वेळार दिल्ली। ती गजाल म्हटल्यार आतां 1:45च्या अंदाजार आमचो एक पिळगोचो भुरगो हांगासून वयतालो, ट्रक येयलो अकस्मात आनी तो जर एक असो म्हाका दिसता की असो इन्सिडंट घडोवंक नाका आसलो। जर आयज घडलेलो जाल्यार कितें जातलें आसलें आमच्या गांवाचें, तुमी म्हाका सांगा। आमी हांकां आतां इतको टायमींग जालो, हांकां आमकां त्रास करपाची कंपनीक आमची कांयच मनान आमची इच्छा सुद्दां ना, पूण हेंच्यांनी न्हू हेंच्यो दिसान दीस न्हू कितें कितें हेंचे चुकी जायत आसता। लोक सरळ येवन आमकां जाप विचारता, पूण हेंचें कितें आसा हे सांगता हे ना ते ना म्हणून सदींच सांगता। पूण हेंचे आतां पळय हांगासर ते सांगता कितें 2 वॉचमॅन हांगा आसता म्हणटा, पूण खरो हांगा एकटोच आसता। 2-4 सायडीन हांगा आतां रोड आसा, एकटो खंय पर्यंत पळयतलो तुमी म्हाका सांगा। म्हणजे ते अजून SOP पाळिना ना SOP कांयच पाळिना अजून पर्यंत SOP पाळूंकूच ना तेंच्यांनी। आनी हे ना ते ना म्हणून सदींच सांगता आमकां ते, पूण कितें लोकांक त्रास जाता। म्हणजे टायम बरो म्हणून तो वाटावलो टायम बरो म्हणून आयज तेजें नशीब बरें असलें म्हणून ताका कांय जावंक ना। खंयसरलो तो हांगा पिळगांवचो। नाही आता ते ऑफिसर ते कितें सांगता? ऑफिसर सांगता आमी म्हणटा ते SOP आदी तुमची फॉलोअप करता म्हणटा ते। हांवें तांकां सांगलें तुमी सदींच तशें सांगता न्हू, जो पर्यंत SOP सारकी जायना तो पर्यंत तुमी काम चालू करूं नाका, बंद करा। तुम्ही आता करून दिवचे ना चालू? आतां तांकां सांगलां न्हू करूंक दिवची ना आमी। लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार आमी म्हणून कितके हेंची वाट पळोवपाची आनी। आतां 1 म्हयनो म्हणटा पर्यंत 3 म्हयने सोंपा ते सदी तेंचे हेच चालू आसा हांगा। टायम लागना तो धुल्लो जो वयता सकयल पळय न्हू, लोकांची अशी पळोवपाची दशा ना। ती भाजी सुद्दां लोकांनी घातल्या न्हू खावपाक स्वताक लागून, आयज ती भाजी न्हू खणून उडोवपाची परिस्थिती येयल्या। त्या लोकांनी आतां फुडें कशें दीस काडपाचें म्हाका कळना। आनी 4च्या अंदाजाक जर हांगासर तुमी येयशा न्हू, धुल्लो दोनूय सायडीन सांगता ते आमी उदक मारता म्हणून सांगता, पूण उदक ते मारिना। धुल्लोसो खूब वयता आनी उदीक मारता म्हणून सांगता आमी येवन हांगा सांगता तुमी उदीक मारिना म्हणून सांगता ते मारता म्हणटा, फटिंगपणां उलयता, पूण ते उदक मारिना। ते कामाक हांगा आसता भुरगे सायडीक वचोन बसता। कामाक वयतालो ड्युटेक घातलो, हांगा पावलो ते जंक्शन हांगा जाल्यार सेक्युरिटी ताका सांगता चल चल म्हणून हांगा पावलो। हांगा पावून ब्रेक मारलो पळय हांवें मारलो तेणी हांगा गाडी आपली उबी केल्या, तुमी पळोवंक शकता। जेन्ना तेणी हांवें ताका विचारलें पळय तेन्ना तेणी ऑटोमॅटीक फाटी घेतली आनी मागीर म्हणलो आपूण पळोवंकूच ना, सेक्युरिटीन म्हणलो आपणाक चल 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 म्हणून सांगलें म्हणलो। हरशीं तांकां दोनांक बी अशें दोना पयलींच गाडी भायर काडलेली तेणी, दोना पयलीं। दोना उपरांत काडूंक जाय हरशीं। एक्चुली 1 ते 2 थंयसर बंद, दोना उपरांत चालू करपाचें। ह्या जंक्शनाचेर आनी एक्सिडेंट जाला अशें? इन्सिडंट जाले आसतले पण अशें हें ना, कितें मेजर असो ना, एक्सिडंट अशें जाले आडयल्या गाडयो अशें हें तें। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।